शिक्षकां खातीर आनी सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर भाशा कौशल्य, व्याकरण आणि शुद्ध लेखन या विशयाचेर कार्यशाळा घडोवन हाडटा। त्या कार्यशाळेचो आयज हांगासर उक्तावण समारंभ आसा आणि ह्या समारंभाक जोडून एका पुस्तकाचें आमी विमोचन करपाचें आसा जे राजभाषा संचालनालयान उजवाडाक हाडला। डॉक्टर ओ.पी. मिश्रा हे IPS अधिकारी गोंयांत आशिल्ले। तांणी वॉच आउट नांवाचें इंग्लीश पुस्तक बरयल्लें, जाचें म्हत्व वळखून ह्या खात्यान तें अनुवादीत केलां आनी तें अनुवादीत करपी ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश वामन कामत हांचे सहकार्य आमकां लाभलां। आनीक प्रकाशकान मूळ प्रकाशक जो दिल्लीचो आसा ताणें आमकां एकूच अट घातिल्ली की हें पुस्तक छापता आसतना तें विनामूल्य वितरीत करचें म्हणून। कसलोच आर्थीक वेव्हार आमी खातें करिना, फक्त खातें छापता आनी चडांत चड ताचो प्रसार आनी प्रचार जावचो म्हणून तें विनामूल्य आमी वितरीत करता। आणि आज हांगा उपस्थित असलेले जे सगळे व्यवसाय बंधू आसा, ही सगळीच मंडळी जशी केवळ पत्रकारिता करता अशी ना, तर पत्रकारिता करता असताना सामाजिक दृष्टिकोन दवरून समाजात घडणाऱ्यो बारीक सारीक गोष्टी वेल्यान समाजाचे प्रबोधन करप। म्हणजे अलीकडे जाल्लो वानरमाऱ्यांची समस्या आणि वानरमाऱ्यांक समाजाची जाल्ली समस्या, हाच्या संदर्भात विषय सारको लावन धरून फुडें फुडें व्हरप। ऑफिसर्स, गरज असल्यार मुख्यमंत्री हांच्या कडेन ताचो पाठपुरावो करप। आणि हे करता असताना ना ताची प्रसिद्धी आपल्याक मेळूंक जाय, मोठेपण मेळूंक जाय, ही खंयच भावना ना अशी मंडळी म्हणूनच ताचे तकलेन येता की वॉच आउट पुस्तक जे आसा ते पुस्तक वाचतकीर ताचे अनुवाद जावंक जाय हे ताका दिसता त्यामुळे, आणि त्याच दृष्टीनसून हो अनुवाद जाला। एक बरी गोष्ट ह्या बुकांतल्यान आयल्या आनी स्पेशली आमच्या भाशेंतल्यान आयल्या म्हणजे आमकां कळपाक बरी। O.P. मिश्रा हो अजून म्हजे कॉन्टॅक्टान आसा। जेन्ना जेन्ना फोन करता कसा आसाय, हे ताजे एक्सेंटातून बरा आसाय, कसा आसाय, देव बरें करूं। आनी हांगा आसलो तेन्ना ताणें म्हाका दिसता कश्ट घेतिल्ले की थोडीशी कोंकणी लँग्वेज कळपाक, जाणा जावपाक। आनी आमची जर सुख दुख्ख जर आमी सांगतले जाल्यार आपल्या लँग्वेजीन सांगपाक एक बरें आमकां इजी वता। O.P. मिश्रा म्हणून आमचे DIG आशिल्ले गोंयांत, आनी अशे काही पुलीस ऑफिसर्स असतात जे लोकां कडेन रिलेट जातात। लोकांचे कसलेय समस्या असल्यो कितें असलें तांचे कडेन ते रिलेट जातात। तशे पैकी हे O.P. मिश्रा हे DIG आशिल्ले। तांणी 2013 पुस्तक प्रसिद्ध केलें। त्या पुस्तकाचें नांव आशिल्लें वॉच आउट। ते म्हाका खुबदां म्हणटाले की खुबश्यो गोश्टी समाजांत जर लोकांक कळ्ळ्यो, कसले सावधगिरी घेवंक जाय, क्रायम वाडत आसा। आनी तांचे ते प्रस्तावनेकूय तांणी म्हणा की समाजांत वेल्थ वाडटा, पण वेल्थ वाडटना विशमताय वाडटा।